विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आमगेले आईचे उडगासाचे पोटलींतुल्यान म्हणेल कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत। आयचे कार्यक्रमाचे सोयरिणी ख्यात खुशाल उल्लोवपी कवयित्री आणि सामाजिक कार्यकर्ता नटी श्रीमती मरोळी सबिता कामत। सबिता आयचे कार्यक्रमाक तुका आत्मीय स्वागत। नमस्कार। सबिता काल गुर्तू सगळ्यांकय आस कार स्ट्रीटांतू आनी देवळांतू पुराय सबिता पळयलेले जन आसाचे ते मात्र न्हय, आतां फेसबुकांत गी यूट्यूबांत गी सबिता काले खुशालेचे विडियोज खुशाल उल्लोचे विडियोज सन्न सन्न पात्राभिनय असल पुराय सगळे जगत्यांतू जनांनी कोंकणी लोकांन पळयलेले तुकून सबिता काल गुर्तू सगळ्यांकय आसा। जाल्यार तितले मात्र न्हय, आनीकय मस्त विचारू सबिता काल बद्दल सांगू आसा। सबिता BA ग्रॅज्युएट आनी कॉर्पोरेशन बँकांतू एक 3 वर्स काम केला लग्नाचे फुडें, आनी सुमार नाटकांत अभिनय केला। स्वप्न सारस्वत शापुरो, घोटाळो, रेल्वे प्लॅटफॉर्म, धर्मयुद्ध हे नावादीक नाटकांतू पात्र केला, प्रमुख पात्र केला। त्यानंतर तांगेले स्कुला दीस तुकून कॉलेजा दीस तुकून प्रति वर्स म्हणके नाटकांतू तांणी पात्र करता आयल्या। मागीर महिला मंडळींतूय जाय जालेल्या नाटकांत तांणी भाग घेतला। मस्तीतले कविता बरयताची, पत्रिकेंत पुराय ते छापला। मागीर प्रवास अनुभव बरयता सबिता। मागीर महिला मंडळींतू म्हळ्यार GSB महिला वृंद रथबीदीचे आमगेले वेंकटरमण देवस्थाना हांगा थंय भारी एक उमेदीची एक कार्यकर्ता ती। त्यानंतर तांगेले बामणू श्री मरोळी सुरेंद्र कामत हांगेलोटू 1974 तांकां लग्न जालें आनी तांगेले वार्डिकेचे स्वर्ण महोत्सवाक 2 वर्स बाकी आसा। तसले एक दीर्घ दाम्पत्य, दोनी चल्या चेडूव, मलगडो गुरुप्रसादू इंजिनियरिंग शिकून बेंगळूरांत कामां आसा। ताका 2 चेडूव, एक चेल्ली एक चेल्लो। तशी दोनी पोतू नागराजू बापसुलेची व्यापार मुखारसून घेवन आसा, ताका 2 चेल्यो। अशी एक सुखी चंद संसारू चलायसून घेवन आसूचे सबिताकाक आतां पयरी मार्च 8 तारीखेक भरती 70 वर्स म्हळ्यार 70 वर्स भरले। जाल्यार 70 वर्सांतूय सबिताकाकय आत्ताय एक वागावेस घाल नांच म्हळ्यार ती नांचूक तयार आसा। तसल एक जीवनोत्साहाची बायल मनीशी सबिता। सबिताकान 70 वर्स तुकून रथबीदींत म्हळ्यार थंयची ती होड जाल्लेली, त्या तुकून थंयचे अनुभव पुराय आमगे कार स्ट्रीटा अनुभव तिगेल्या भरपूर आसा। तिगेले उडगासा पोटली आतां आमी हगूर उपसूया। परत एक वेळा स्वागत सबिता। आतां तुगेले सानपण पुराय सगळे तुगेले जिवीत रथबीदींत म्हळ्यार कार स्ट्रीटांतू जालें। तेन्ना दिसू म्हळ्यार तुगे स्कूल आवच्चे दिसू कशें आशिल्लो, खंयची स्कूला शिकली तूं, स्कूल आवत्तन तुमकां युनिफॉर्म म्हूण आशिल्ली गी, कशें जालें हे पुराय विचार स्वल्प सांग। सणपण रे एका क्लासरू आमकां बेबी सिटींग आनी तसले पुराय विशय वचना, एका क्लासाची वतना एका क्लासाक वच्चे ते एका क्लासा वच्चे ते एका क्लासूक न्हू 6 क्लास ताय आमगेले काड भितली स्कूल म्हणून कार स्ट्रीटांत आतां ते दयानंद पै सतीश पै कॉलेज म्हणून जालां पळय तेंचे काड भितले स्कूल। काड भितलं काड हितलं म्हणून जाल्यार थंय पुरे शिकयलें आमगेले उमानंद डॉक्टर उमानंद मल्ल सुपरो, डॉक्टर मोहन पया सुपरो असल पुरे व्हडले व्हडले डॉक्टर्स म्हळ्यार आमी कार स्ट्रीट एरियात चडते ना थंय शिकयलें पळय ते स्कुलार गेले एका दुखून 6 क्लास। तेन्ना म्हाका युनिफॉर्म वारा 1 दिवस की म्हणून उडगासो आसा उडगास येना वारा 1 दिवस त्या निळी गवन आनी दवचोळी
सगळो दिवस एव्हरी डे युनिफॉर्म ना आशेन तशी उडगास म्हाका एक दिवस सोमार की कसं की एक 2 दिवस तशी कसं केच का तशी एका क्लास करून सांचे क्लास ते एक मागीर कशी शिकलींची म्हणून वतना स्लेट घेवन आमगेले घरा इतला म्हाका तुला नाही वच्चे आमगेले मार्गारेव का म्हणून आमगेले घरा म्हाका जाते स्कूल इतल्या तुला डाय 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 बेल्ल मारचे न्हू पडे ते बेल्ल मारतना आमी घरान दुखून वच्चे हांवें मागीर दनपार जेवणाक तेशींची बेल्ल मारता 1 गंटकी पुरसत आशिल्ली जाल्यार आमकां घर कडेन येवन जेवण करून वच्चे लागी स्कूल आपास बेल्ल मारतना डाय 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 धांवन येवचे ते चमकून येवचे उडगास विचोरून गेला धांवन येवचे ते संची क्लास ते धांवन स्कूला वचून धांवन घर कडेन येवचे ते एक नमुन्याचे तेन्नाची गंमत पाय्या वाण घालू सुरू केलेलं केदना सुरवेक पाय्या वाण म्हाका सुरवे एका क्लासान वतना पाय्या वाण घालेलं उडगास ना छडती धांवन वच्ची न्हू ते मागीर खंय पळय हांगा फंक्शनाक जेव हांगा वतना पुरा जनान वाण घालता म्हणटना आमकां एक वाण जेवका म्हणून दिसले मागीर तेन्ना ते एक आत्ताच्या म्हणकी नाही एक स्लिपर उडगास ते सीधा पायरी गोचे एक स्लिपर गेल्यार ते पुऱ्याक वतन तीच वाण मागीर स्कुलान तूं येता म्हणके शूज तसले कसले युनिफॉर्म नाशिल्ले ते पांया वाण घालून वच्चे एक पडे वाण सोडून वच्चे ते कसले म्हण कंपल्सरी ना जाल्यार आत्तां चिरडून पळय सादारण तांणी आतां पडल्यांतूच एक पांया करी घालचे न्ही पळयता आमकां परत तो अभ्यास ना आशिल्लो मागीर त्या निमित्त कितकी काय आतां फक्कन एक पांया वाणांतले 4 हेंचे काडत वय त्या अभ्यासान कितकी वय हां मागीर हे तुमी स्कूला वतना युनिफॉर्म मागीर अशीच दीक गवन कसं रे लेडी गवन म्हण एक आशिल्ले आमकां पुरे चेलयां चडटी लेडी गवन पांया घंटी सकल तायच ते भितर एक पेटीकोट आनी लेडी गवन ते तितलेंचे मागीर चिके पक्कनी पळय देवस्थानिकी वार्डीक मुंजकी म्हणटा एक दी गवन आनी चोळी एक दी गवन आनी चोळी ते चांग फंक्शनाच्यो तशें वतना सादारण पळय वतना लेडी गवनाची लेडी गवनाचे विंगड आमकां गवनांचे न्ही तेन्ना गोतना घर कड येता रे ते गवन कांडवर का पेटीकोटान भोंवचे पेटीकोटान भोंवचे म्हळ्यार येता सुरवे गवन काड्याची म्हळ्यार एक कसं म्हळ्यार शकुंतळा दुर्बळपणा जीवन लेकान ड्रेस तुगेल ते आज गेले ड्रेस खंय चांग वतन गेले रे ते पक्कन उंबोळून घालना मस्त उंबळ्यार वायर जाता न्हू ते कांड व्हरून आपास खंय वतन घालचे वार्डीक म्हणजे वतन 1 की 2 की ड्रेस ते तितले छंद करून दवरता म्हणटना ते णव आमकां आशिल्लो मालगड्यांक 9 आसता पळय लॅक मी चुकून आसल्या ते तशें कोरयता त्या निमित्ती तेमगेले चेडूपण गेलेले पेटीकोटार म्हणून ताजेरी भायर येताले तुमी अयो भायर येवचे गंमत कसं सांगचे फुडें पुराय बैला गाडी आमकां उडगास सानपणार आसतना बैला गाडीर पुराय आमकां सिनेमा येता न्हू आमगेले टॉकीसां पळय सिनेमा येता पळय सिनेमा खंयच्या टॉकीसार खंयचे आयला म्हणून आमकां कळचे कशें कशें बैला गाडीर एकल्यान एक माईक अशें हें धरचें ताका कसं म्हणचें बा तें एक पडते एक दुरापानशी अशें करून केळिरी हे सिनेमा टॉकीसांत हें आयलां म्हणटना आमी ते पेटीकोट गेल्यार बुडबुड बुडबुड आमगेले ते मार्गार जाल्यार वणी तुका वणीच आमगेले कॉम्पाउंडाची वणी ते वणी बुडबुड बुडबुड धांवचे आनी ते बैला गाडयेला वचचे तांणी एक हें दिवचे पॅम्पलेट वांटूचे ह्या टॉकीसा हे सिनेमा म्हणून ते घेवन बुर्रन येवचे म्हणून फिल्मा वच्चे न्ही ना वाटचे गंमत चेडू पडना केळीरी म्हणटा पुरा दिनान धांवचे कशी वच्चा कयस कसले एक आमकां मार्केट लागीं चिके होड देता वेगो एक 10 पैसे 5 पैसे कोथंबरी पल्लाडू मिरसांग गाडी म्हळ्यार तेच्या जरी गेलेले आसता पेटीकोटारी सादारण 5 क्लास ते पेटीकोटचे मागीर आतां आज बैला गाडी मागशी वचून तुवें सिनेमाचे हे विंचून घेवन येता जाल्यार पळयले सुरवे सिनेम खंयचे सुरवे सिनेम खंयची पळयले म्हणून उडगा म्हळ्यार पळोवचे ना पळयले उडगास एक चलो हे ना शकुंतळा तेन्ना एक खंयचे म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेमा पळोवचे वचचे ना म्हळ्यार कळ्ळें ना
आमका दुर्बळ पण चड आशिल्ले 5 जण आमी चेडू बाळ मेगेल साधारण SSLC म्हणटाना आन गेला आता एक फिल्मा वच्ची म्हणटाना साधारण तितली प्राय जाव का सानपणाऱ्यान वजा त्यात मागीर आमी कसले विंगडाले अंडर म्हळ्यार म्हणके फुडें तेजी न्हय एक त्याक तर म्हणचे न्हू भयण्यांक भावानच आदार करचो म्हणून म्हाका दिसता ते राखी म्हणून आत्ता मी सेलिब्रेट करताचे फुडें रक्षाबंधन ना राखी आमकां गोतेशिल्लें म्हणके हे मागीर मागीर येयलें पळय आचरण जाल्ल्या रे एक भयणीले कसले जाल्ली म्हळ्यार आदार व्हरचे भावंडा ना आसूचे तशी आमकां ऑटोमॅटिकली मावळ्याले भाव करचे म्हणटना पक्कनी अननेसेसरी करचे न्ही करू आम्माय सोणा आमकां साध्य ना आशिल्लें जाल्यार रे आमकां न्यू चित्रा टॉकीस लागीं कार स्ट्रीट न्हय बालाजी टॉकीस लागीं चिके अशें गेले रूपम आनी रामकांती पुरे आमी मदेंचो कार स्ट्रीट पळय आमगेले पुला मार्केट येदूर म्हणटना आमकां सादारण तितली त्या टॉकीस लागीं गमत कसल म्हळ्यार बालाजी टॉकीसान तू रात्री धर्मपारचे न्ही ना रात्री एक 9:30 गंटे शो आस 9:30 शो जावन ते 12 12:30 एंड जेवचे ते 9:30 शोवाक 9 गंटे त्यांनी एक पद दवर आसा म्हळ्यार एक शो जावन सांजे शो जावन चमकलींचे एक अर्ध घंटे इंटरवलार तांणी ते पद दवर न्हू 9:30 शो सुरू जावता ते पद ते पद आयकतना माणसांचे म्हळ्यार घंटे म्हळ्यार आमकां त्या अंदाज तशी सांगचे पळय गो 9 गंटे जाले ते भितर आमगेले भजन जालें भोजनय जालें 9 9:30 म्हणटा ते एंड जाता आमी न्हिदो का म्हणटना 5 5:30 फुडें उठाचे आशिल्लें म्हळ्यार उद्दाक आत्ताच्या म्हणकी न्हय ना शकुंतळा नाणी पायकण धूर उद्दाक धूर दुखून हाडका धूर म्हळ्यार आमी सादारण हितलांत आमकां आशिल्लें बांय बाईन आशिल्ले फुडें पायपा उदना पायपा म्हाका समची SSLC ना पायपा उदक येयनी SSLC जातरी मागीर आन गेल्लो आनी चेडो गिडो गोतना आमान कोरका ते बाय म्हळ्यार चिके धुरूच का फुडें काल आतां काल आमी उलोवचें जायना फुडें काल पक्कन एक बामण गेल म्हणटी मागीर 3 वर्सां म्हणटा भायर वचना ना गत्या चमकल्यार उलोवचे त्या बरें जोर आशिल्लें पळय तशी जेन्ना जातना आमगेले धन्यांतांचे ना मागीर ते पापुण्य पळोवन एक पायपाच कनेक्शन तें घरा भितर न्ही चिके घरा मध्य आंगणा मध्य अशें तशी दिवन थंय दुखून हांव नाडचें म्हळ्यार आम्मान तांडू नाडू जायना न्हय चेडवा नाडचें म्हणून तशें केलें मागीर तशी करून दिलें ओके तुका आत्ताय तुका वागा वेस म्हळ्यार भारी एक संतोष तशें जाल्यार नवरात्री कालांत म्हळ्यार शारदे उत्सवा वेळार त्या वागा वेसांनी पळयतना तुगेलो अनुभव कशें आशिल्लो वागा वेसा बँड फुडें पळय ते वागा वेसा बँड आयकूच म्हळ्यार आनी वागा वेस अशी एक म्हणे चळवळ शिवाय तेन्ना वागावेस अशी चळवणी आशिल्लो जाल्यार वागावेस असुचीची शारदे वेळार ते शारदे मुखारी शारदा प्रतिष्ठे हुली म्हण एक आशिल्लें शारदा विसर्जने हुली म्हण आशिल्लें तेन्ना एक ड्रायव्हर नारायण शेट्टी वागावेस म्हण आशिल्लो सेम असतो ड्रायव्हर नारायण शेट्टी म्हणून ते शारदे उत्सव वचका जाल्यार सुरवे नारायण शेट्टी तर म्हाका शारदे तशी शारदेल फुडें तागेल तेजे अवकाश मार्केट रोड मणी मस्त सल्परे आशिल्लेचे तेत न जाल्यार खंय आमगेले हितला आनी मस्त येवचें कोतना म्हळ्यार आयला दूड दिवका न्हय तेका तर आमकां कार्स्टल लायना रंगड न्हय पंचमाला लांगडी अशाणिया भट्टा लांगड म्हणटा थंय पळय व्यास येताची व्यास येतना कितें बॅड कोच भितर धांवचें धांवन तांगेले अंगडी बागला म्हणटना 2-3 पडते अंगडीच्यान आमकां बिश्टलेले कसं तुम्ही वागा सापोच आयल्यांची वचाची म्हणून आमी म्हळ्यार मागीर गेले ते राब्बू जाग मेळना म्हणून सुरवेक कवचे तुम्ही वागा सापोच आयल्यांची गरम भितर वचाची म्हणून तशी त्या बिश्टायलेले गंमत मागीर वणेला राबोनी पळोवचें आशिल्लें मागीर दिवाळी परबे बळे तेल लावन पुसूचें आसना माय तेल लावन पुसून न्हांवचें आसना माय आनी खंय वडगास म्हाका तोच पेटीकोट चेडवान चल्या चेडवान चेड्डी तेन्ना जाल्यार ते वागावेस तेन्ना तुका नांग तशें लावन वागावेस तेन्ना एक कोणे चेल्ल्यान एक डब्बो घेवन ते बड्डी मारचे ढंगारा 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 टकर आमी पुराय जाणां नाचचे आमगेले वाठारांत एक 7-8 घर आसाची
भारी वचना त्या घरकड होतं ना त्याने एक 5 पैसे 10 पैसे हे प्रदीवचे वागावेस नांचो आयल्यांचे पळे मागीर आमी वागावेस नांचो आयल्यांचे नांचाचे म्हणून तशी नांचो न्हू ताणे एक दिल्लेले ते 5 की 10 पैसे ते ओटू करून कडे एक सोड की एक आईस्क्रीम की असले कसले पळय ओटू घेवन खावचे आईस्क्रीम म्हळ्यार तुमगे कालान तू तेदना आईस्क्रीम आसले आईस्क्रीम आमगेल कार्स्टिटान तो सोडे सुब्राय म्हणे कसलो आईस्क्रीम महाराजा सोडे सुब्राय साधारण म्हाका दिसता मटाक मंगळूरान तो कार्स्टिटान फर्स्ट तागेले अंगडी आतां ते साधारण धर्मप्रकाश मेलाले तकड ते जाता ते साधारण सोड्या सुब्रायला अंगडी म्हणून कसल आईस्क्रीम ते चंद स्टिला बौल कळवे ताका तो गोशी हे जावन इतले उदारेंच इतले बौल तांतू एक आईस्क्रीम एक फ्रूट सॅलड 3 इंच म्हाका उडगासना एक 4 आनी जेव कितकी म्हाका हे बरतारे आईस्क्रीम मागीर ने हांव सांगिले ओनर तोची सोड्या सुब्राय मामोनचे ताका सुब्राय कामत ताणे ते येद्दोड थोडू मनीस गट्टिमुट्टी ताणे व्हड खुर्चीर बसतून ते गोळी सोड गुतस न्हू गोळी सोड म्हण ते गोळी सोडा बाटलीक ते एक हे घालून ताणेच कश्टच्या भशेन बाटली दिवची ने हांव सांगची तितले ते ओनर जाल्यार कशी काम करता आशिल्ली फुडें जना म्हळ्यार जना राबून करूच शकतेच जाल्यार आपणे शक्य आशिल्ले तितले ओ सुब्राय माम तुवें हीच जाता तोंडान तूं पडपान दुरापान हे पळय खावचें पळय इज्जता आमनेलगाम आम्मी कोरका चांग हे पळय तुमी घरकड काम आनी कोरका म्हण आमकां तो सांगता आशिल्लो तशी आमगेले कार्शिटां फेमस ती सोड्या सुब्रायाल अंगडी भारी लागता तशी आईस्क्रीम 4 आनी उडगास म्हाका मागीर चड म्हळ्यार फ्रूट सॅलड ताजे आत्तां ते गडबड आनी कसले की नवे नवेनांचे त्या पळय नांव म्हणे फुडेंचे आयकलेले गोतना हा 13 वळारी तुमगेले कशी 5 दीस कशी काडटाली 13 वळारी 5 दिवस आमकां तेन्ना कसं गोतसवे वर्सा 2 गवन घेवन दिवची दोनी गवन 13 ते एक होड 13 एक सांज 13 उरलेले दिवस जेवण आनी वतन फुडेंच गवन आसा पळय तें पळय हे 9 घेतले एक दिवस सांज 13 म्हळ्यार जेवण आनी वतन न्हय उत्सव वतन मात्र कळका तो तेर तंडन भायर वच आमगेले कार्शिटान तो केदांय तेरू आईन हें आसूचें पळय देवीचें पळय तेन्ना तेर तंडीतन घालचें तें गवन आनी खोडतेराक जालें ना मागीर शांत आशिल्ली आतांच्या म्हणके आतांच्या चड शांत आशिल्ली पोरा हेंच गो काटाकोटी आमकां तेन्ना कशें गरीब ना चडवलेल्या कांकणां लाल गंध म्हण आशिल्लें फुडें लाल गंधाचे लव इन टोकियो ते 2 म्हण जावन असलें काटपुट आतां पुराय चेडवांक काटपुट म्हण दिसता तें पुराय जाल्यार आमकां तें गोंयच्याका दोड्डूय जावका न्हू शकुंतळा मागीर एक खर्चा म्हण दिता आशिल्लींची मालगड म्हैस दिता आशिल्लीं पळय खर्चा म्हण ते खर्चा दिल्लेले आम्मान म्हणचे पळय गो अगत असल्या मात्र खर्च्याची न्हय पळय बूक घेवचे जाव का पेन्सिल जाव का पेन्नान फुडें आमकां मागीर येयलें पळय तें तशें खर्चें आलोचन करताच जाल्यार मागीर चलये चेडून मागीर गो रिबन जाव जाय जाल्यार घेया गो तेन्ना चंदायाची रिबन आशिल्ली 2 फांती घालची त्या मोडच्योन हांगा बांदूची त्या बटरफ्लाय शे घालचे जाल्यार त्या हाटयल्यार शकुंतळा बद्द कसं खूश दिसता कसो कितली गंमत केली ते आमी फांती घालून जाय जाल्यार फांतीर भर फुलय म्हणो अशें राब भर फूल म्हणटा नोड घासले तुका आतां 1 वर्स फुडें 2 वर्स फुडें एक खंयची समारंभान तूं अशी खेळ खेळयता पळय तेन्ना चड फूल म्हणलें बायल मनीस कोण म्हणटा तुका प्रायज मेळ्ळें म्हण आयकलें तुगे मात्यान तूं केदकी मोगारे शेवंते पुरा नमन्याचे फूल तशें जाल्यार तुका फूल म्हणची पिश्शी सादारण केद दोन सांज चड दोनची चेल्ली म्हणल्यार फूल कशी म्हळ्यार स्कुला वतना फूल माळूक आशिल्लें तें फूल तुका मोगरें जावं का एक गुलाशें तें जावं का कसलें ना कडेर आमगेलो दासवाळ जाता नंता फूल जाताची पेन्सोसर म्हूण जाता आशिल्लीं फुडें हितले हितलांत फुल्ल आशिल्लींची शकुंतळा आतां पळय आमगेले मंदिर म्हूण जाता खंयचें जाता ते 4 मंदिर म्हळ्यार गगंतूचे ताजे पाड्डे
सांजे म्हणतात आकाश मगर जाता आकाश मगरे कलर कितले नमुन्यांचे आसा कितले चंद ते घालतोच कितले चंद मागीर विलायत आकाश मगर म्हणाच तो कळो घालतून हिरदूस फुलतन कितले चंद दिसता ते पुरे माळचे खंयचे फूल जाता मगळेर कसं गुच्छवे आमगेले सहपाठी ಚಿಲಿಯ ಬಸ್ ಪಳೆ ತನ್ನಿ ಪೂರೆ ಮಳ್ತನ ಓ ನೀನು ಇವತ್ತು ಇದು ಹೋಲ್ವಾ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ನೀನು ಅದು ನನ್ಗಿತಾ ನಾನು ಇದು ನಿನ್ಗೆ ತರ್ತೇನೆ ಅಚ್ಚಿ ಪುರೆ ಅಮ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಏಕನಮನೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ तितली प्रीती तितली आमकां गंमत आशिल्लें शकुंतला म्हाका बदल दिसता आत्तां चेडूं म्हाका तितलें सकिना की म्हण दिसना आता चेडू फूल माळता काय फूल माळडांची तेले विंगड विशयान भितर अंग मेशील तितले मागीर कसं की आत्ताच विंगड पळे अंगेल पुढे गमत विंगडते वय 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 तुगेले गोरटी माळची पिश्या बदल दे सांग पळे गोरटी मळ्ळे म्हण कळना हगूर फूल नव्हते गोरटी आणि पुढे ನೀಳಿ ನಮ್ಮ ಗೊರಟಿ ತಾಂಬಡಿ ಗೊರಟಿ ಹಳದು ಗೊರಟಿ ದವಿ ಗೊರಟಿ कितली नमने गोरटीची लिपळे तेन्ना आता गोरटी पर खंय गेलीची म्हण देवा का खंय गेलींची म्हणारे हितले खंय गेल्यांची हा तशे अक्क पुरे जाव का हितल सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡ हितू तुळे जाल्यार आमगेले घरा देवा दवर मात जायत शिवाय अशी मार्केट गोरटी चुक्कोळ विकू बसता अशी इतू तुदी ते गोरटी चुक्कळ हाणू आम्ही रात्री हाणू वय आता आमगेल वीर व्यंकटेशाली एक मूर्तीक नीली गोरटीचे नीलस तांबडेस वय वय आत्तायस आमगेले अन्य जनांक ಸ್ವಲ್ಪ क्रिश्चियन लोकच पळय ताणी आत्ती ओन करताची जाल्यार फूड तशी नाही हितलां तशी नाही मागीर एक असं तांतो कांबळ किडे येवचे काय असं कांबळ किडेने मागीर मागीर नशिसून वता आणि पुढे माळा वेळारी चेडवा फोवडची म्हण असं शकुंतळा ते फोव वाडतना हे चिली चेडवांक जो चले चेड त्या नेवची गोरटी येवची गोरटी वेळू कशी कसं हे मान्न मी नवरात्री मागीर 2 महिने असते ते कार्तिक पुनव जावचे ते दोळटा मागीर ते वता गोरटीचे वेळ तेन्ना भोवकात पुरे कशें म्हळ्यार पापा चिके चांग आशिल मनशान पुरे पापाचे आमचे तसल्यांक चिल्यान होड जेवचे पुढे ते भोवकावचे म्हणा पचास आमी आमगेले मरोळी कंपाउंडान तुमचे आशिल्लींची पळय तेन्ना आमगेले ओनर जावन आशिल्लींची म्हळ्यार आतां ताणी म्हगेले माय माम आसा पुरो ताणी ओनर जावन आसतना थंय ताणी म्हणाक 5 जण चिल्यो 5 जण चल्या परस सांगतना हांव आमगेर भयणेच आमी राखून बशें माय आमकां आपयत न्हू गो वय गो हाका आपयतली गो येन म्हणचे हाका पटकन तुका नामा गोरटी दिल्यार अर्द कुडको म्हाका दितो हांव तुका अशी आमी उलट घेवचे कडेन पाप सांगता आशिल्लें ताणें आपोन येद्यो येदोड गोरटी चुकड माळो दिवचे आमकां तो फोव खावचे आनी ताजी इंट्रस्ट उणे गोरटी चुकड माळची आणि काय एक मुक्कालो कितले अयो तेंच गो ते उग्गासू येना तितल्योच मुक्कालाच्यो खबर ते मुक्कालाची खबर पडे म्हळ्यार इते गुतसवे तेन्ना आमकां 8 आनी दिवचे शिरे 8 आणकी 4 आणकी दिवचे ते एक दिवचे म्हण आसा पळय मागीर ते फोवने वाडचे शिरे म्हणटा ते एक मुक्काला खबर आसू पुरो गोरटीक पळय ते गोरटी चुकडे मोर म्हळ्यार 200 अडेच 300 ताणी जालना आता म्हळ्यार गोरटी ना जाल्यार ते सिजनार नवरात्री वेळार एक पटी पुणे देवाक दवरताचे तशी ना आता सुरवासोर आत्ता कईच गो सुरवासोर ना ववळासोर आतां कंकय कंकय ववळ वेंचून हाडताची ना म्हण ना सुरव म्हाका ह्या पटी दिसय न्ही बाबा बंटवाळटारा वेळार येवच्यो तो ह्या पटी हांव पळय न्ही तशी तू गेले SLC जाले तू ते हायस्कूल खंय शिकली थर्ड बीतला स क्लास जाल ना जातरे 7 क्लास तुकनो SSLC ताय आमगेले स्वदेशी स्टोरा येदुरा गव्हर्नमेंट गर्ल्स हायस्कूल गव्हर्नमेंट गर्ल्स हायस्कूल म्हणची ताका जाल्यार चढते आमगेले मुस्लिम गर्ल्स हायस्कूल म्हणची ते काही अर्धा पश्चड मुस्लिमच कसं चांग जन म्हणारे टीचर्स ताय आमकां मुस्लिम आशिल्लींची आमकां कसलेंची धर्मा विशयांत आमकां येद्दो कटपट जेवो कसले ये न्ही भारी लायक जाता आशिल्लें आमकां
7 क्लासून SSLC थंय आमगेले तेन्ना आमकां SSLC एग्जाम बरोवच्याक थंय ना सेंटर म्हण आशिल्लें ते सेंटर कॅनरा गर्ल्स हायस्कूल तशें जाल्यार तूं कॅनरा स्कुला शिकनी कॅनरा तूं शिकिली SSLC जाल्ली नवे 11th स्टँडर्ड आमकां तेन्ना PUC ना आमगेल्यान तो फर्स्ट बॅच 11th स्टँडर्ड ते 11th स्टँडर्ड कॅनरा गर्ल्स हायस्कूल थंय शिकली एक वर्स मुगेले कॅनरा गर्ल्स हायस्कुला शिकली जाल्यार ते थंयचे हांव ओल्ड स्टुडंट एक म्हणटा कोणेलो यो एक वर्स शिकला ओल्ड स्टुडंटान तूं एवरी इयर नाटक ड्रामा हें पुराय केला नंटू आसा मानकणी कॅनरा गर्ल्स हायस्कुलाक जाल्यार तेन्ना हांव सांगी पळय आमकां सेंटर कॅनरा गर्ल्स कॅनरा बॉयज स्कुलान केशें दिसता आनी आतांच्या म्हणके न्हय शकुंतळा सकाळ दनपार एग्जाम सोमार सूर जाल्यार शेनवार भितर आमगेले SSLC एग्जाम जाल्ले एक दिवस रज ना आमी काय बुद्दन थंय न्हय ट्युशन घेवचें ना न्हय हांवें काय सेकंड क्लासाची हे फर्स्ट क्लासांनी जो म्हाका मार्क मेळ्ळे तितले जो बुद्दन ते ना हांव कळ्ळें जाल्यार सांगिल्लें तेन्ना फर्स्ट सकाळी फर्स्ट पेपर दोन्ही सेकंड पेपर दनपार जेवण येवचें फुरसत ना तेन्ना मुगेले अण्णान सीत घेवन येवचें न्ही गंमत सांगिल्लें तुका तेन्ना एक दीस मॅथ्स एग्जाम बारी कश्ट आशिल्ले दनपार ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಯ್ಯೋ ಪುರಾ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಹೋಯ್ತು म्हणताना हांव अयो म्हाका पोट्टा बूक जाता बांदेक अण्णेनी म्हणचे भितर अण्णा आयलो वयरे कसो हाडा जेवता म्हणताना वयगो कशी आशिल्लें कशी आशिल्लें की ಗೊತ್ತಾ ರೇ म्हाका ಜೋರ್ पोट्टा बूक जालें म्हणಬಿಟ್ಟು लागे ಅನ್ಕನ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಊಟವೇ ಬೇಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ म्हणतानी परत वयगो वय म्हाका कष्ट रे आतां कष्ट म्हण रोवन कसो प्रयोजन म्हाका पोट्टा बूक जाता दनपार सेकंड पेपर बरोवचे नाकवे तेंच घेवन बसच्यो म्हणटाना आम्हाला येवन म्हणाल काय पुरा जन रडताच्या मा येला आयकोन जेवली कशेच म्हणताना कष्ट आशिल्ले बाई जाल्यार तेंच घेवन बस कशें सकाळी म्हणो आम्मा म्हणाली वय मा वय गोच्या एकल्याक जाल्ली नंतर मर कसं करचे सबिता म्हण म्हणाल वय अम्मा तांणी बरें रोवन बसलेची गे सेकंड पेपर तांकां बरोवचे जाय न्ही म्हाका सेकंड पेपर आपूण हे दे मेळ्ळो कडे एक फेल जाय न्ही पास जालें ना म्हण आम्मा म्हणाल वय करेक्ट गो जाल्यार विशांत मस्त करून जे म्हणो हांव फूड दुखून चिक्के पळय अशी स्पोर्टिव मस्त माती म्हणून करू ना वय मागीर स्कूल दिसान तूं खंय ट्रिप्पनी गेलेलें आसा गी SSLC तो ते दोळटा आमकां सांग नासतना ना एक SSLC बड्यार आमकां बेलूर हळेबेडा वता देवा तेन्ना म्हाका उडगासो 50 रुपयेकी कसकी एक रात्र बूक आशिल्ले जाल्यार निमगोच्या भुंया कोणाले निमगोचे न्हय तेन्ना SSLC आमकां ल्हान आशिल्लो जाल्यार आम्मा म्हणाली वय गो जावू का म्हणटा वय अम्मा अम्मा काही फुडें कसं म्हणा रे ते वेळार ते एक कोरचे कष्ट की सुख की कोर का म्हण तिणें म्हणचे म्हणटा आस गो पापा येद्दळ वच्चे न्ही नवा मागरांनी जाली पळय SSLC जाल्यार मागरांनी परत वयली नवा कॉलेज नवा बस म्हणून 50 रुपये शकुंतळा बेलूर हळेबीಡು तशी बेलूर हळेबीಡು हांग वतना संजिता हांवें भोंवलींची सांजे भोंवन तरी एक हॉटेलांत तूं जेवणाक साना हॉटेल गो मस्त व्हड हॉटेल आनी न्हय साना हॉटेलांत तूं जेवणा वतना हांव आतां सांगिल्लें पळय तुका थंय रात्री शो आसा रात्री शो ಓ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಚಿ ಬಾಸು ತಂಬ್ಳಸ್ಕ ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಮಳಲ್ಲ ನಾವು सांगले ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ದು ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡುದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಉಂಟು त्यादनदुखून चिके पळय अशी उल्लोचे सूर्याला जो दिसता म्हण म्हाका दिसले धन्य म्हणांची अयो ಆಗ್ಬೋದು म्हणे ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ म्हणे ತಮಿಳ कसं कितें आम जाले ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನು ಕಾಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡುದು म्हण तशी ते एक गंमत कळ्यो तुका मागीर बेलूरळे बडनी रायकोन भोवन दोस आयलींची मागीर कॉलेजाक वच्चे विचारू घरांत तूं कशी आयकले वे कशी SSLC जाल्ले 11th स्टँडर्ड जाल्ले इतली पूर आमकां लेडीजची म्हळ्यार को एज्युकेशन नाशिल्लें
एक काढबेतला ते सांगणं पडे त्यांना त्यांना ते चल्लो चल्ली ओटाची जलरत्त एस एस एल जेतना आणि गेलो पडे 11th स्टँडर्ड कोणी कसले म्हणे 11th म्हणे ते स्कूल अशे नव्हे कॉलेज म्हणतात त्यांनी के एक वयलेश चिल्ली चरडवान वच्चू येतवा कॉलेज म्हणतात त्यांतुय आम्ही पर अधीना पडे असाचे जलरी म्हाका एक जोर आशा BA शिकू का म्हणून तेन्ना अम्मा म्हणाली वेगो कसं करचे गो आता कोणाला मावळ्याला निमगू का पडे एक तुका बाप्पाला निमगू अन्नाल बाबाला म्हणताना अन्नाले बाबाला निमगिले बाप्पा म्हणालो तेन्ना कसं गो फीज 14 ರೂಪಾಯಿ महिन्याक ಹುಡುಗಾಸच ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾ 140 ರೂಪಾಯಿ ಜೋದಿಸ್ತ ಮಾಗ್ರೆ 14 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನ್ಯಾಕ ಮಾಗ್ರೆ ತನ್ನಿ ಮಳ ನಿಂಜ ಕಸ ಮಾಡರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು तुम्हाला 1 ವರ್ಷದಂತೆ ಮೆಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ 10% ಅಶಿಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಶಿಲ್ತಿ ಓಕೆ ಜಲ तू वच्चाक परमिशन आणि बाप्पान ओके सांभाळ दितो म्हणून म्हणे जाल्यार अम्मा कशी म्हणारे आमच्या पुढे जनाल विषय सांगिलो इतके जेतना अम्मान मावळ्याले निमगी म्हणचे नक्कशिले जाल्यार वेगो एक मामाले एक उत्तर निमगी म्हण म्हणले आम्हाक 2 जण मामा त्याने मालगड मामाले निमगी तन म्हणाल BA शिकून आता MA शिकेल चले सुद्धा का माहिर तुका हा की ताजे पैसे मागीर चड शिकचे येते म्हणून अगतीना ಚೆಲ್ಲಿ तू BA शिकचे अगतीना तुका तवा एक शिविंग मशीन अंडित चिल्ले चिरडवान जाव का कसले शिवोंचे म्हळे रे वयते पुढे श्रद्धान पूरे जनाल कಡೆ मॅशीन आशिले तंटंगेल तन्नी शिवयता आशिलेंचे इवन मॅशीन नातल्यार हातान जाल्यार शिवयता आशिले ते हांव नोट केला आनी आमी स्कुलांतू SSLC म्हणली पडावे आमगेल गर्ल्स स्कुलांतू आमकां एक पिरियड एक स्टिचिंग एक सिंगिंग आशिले म्हळे चिल्ले चेडवां मस्ट आशिले तांगेले एक जिवनांतू आमगेल नीड आशिले आमी शिवोंका शिवयंताची आशिल्लें फुडें पर तशी तुका मॅशीन हाडिता म्हणटा हांव जाल्यार तूं मॅशीन हाडी म्हाका शिवोवचे इंट्रस्ट ना हांव शिकतलींची म्हण मालगड माम धाकलो मामा म्हणटना ती बायल म्हणाली शीक गो शीक कशी तुका सांभाळो बापान दिता म्हणा शीक मागीर पळय MA शिकेल चल्ल्या सोदूच की अनेक म्हणाल ताणें MA शिकेल चल्ल्या की कोणाच्या मागशी धांवच्याक म्हण म्हणालो सीदा कळलेलेच फुडेचे आत्ता अशें बरें उरलेले त्यात बेगीन मावळ्या बायल म्हळ्यार धांवची जाल्यार घट्टी मनशाल मागशी धांव सबिता तूं म्हण तशी मागीर मेगेले वार्डीक अशी प्रयात वार्डीक अशी जाल्ली म्हणटना पुरा जणांन लेखला हांव चल्याल मागशी धाविली म्हणून नाही सांगया तुका तशी मावळ्या त्यात जाल्यार आमकां फॉरेस्टलींचे म्हणाला मावळ्या बायल म्हणाली धांवची जाल्यार पळय घट्टी दुडवाल मनशाल मागशी धांव म्हण शीक तूं म्हण कಡೆ మరి BA ಸರ್ವಲ್ तो ಯಬ್ಬಾ BA ಸರ್ವಲ್ ಜಲ್ಲಾರೆ त्यातना म्हळ्यार आत्ता मिगेल नणंद त्यातना आमगेले धनियाल दोब ती मिगेले पयशे 2 वर्साक सिनियर आमकां ती BA पुढे साधारण आमकां गोत्त आशिल्लें म्हणके BA BSc BCom चिके मॅथ्स बुद्दंत आशिल्लें BSc चिके दुडवाळांनी आशिल्लें BCom आनी शिकता आशिल्लें आमचे तसं आसता पळय आनी पुरे BA तशी ती म्हणाली तू शिकता जाल्यार सबिता मेगला ओल्ड बुक्स पुढे पुढे तशी आम्ही पळय SSL शिकतना PUC शिकतना आमगेल बुक बी कोणाक दिवचे ऑलरेडी निमून आसताची तुमगेल पुरा टेक्स्ट बुक आमकां दिवका आतां पुरे ते नाशे दिसता म्हाका नवे आतां चरडू आमपरा नवे विंगडच वय आमी पुरा ऑलरेडी सांगून दवरचे आमगेले सांगून दवरता आशिल्ले आमी निमगेडाला निमून घेवचे आशिल्ले आमकां ती बुक मेळटानी येद्रा 4 पेज आनी मागशी 4 पेज मागीर आमी ताका बायंड आनी घालचे आशिल्ले न्ही सांगिल्लें हांवें कसलें तें जीवन आमगेलें आशिल्लें बरयलें बुकाचे पेजेस ओट्ट करून रफ बुक करचे आशिल्ले हे उडक घास येता हे तुमी पोटलींतून उडक घास केले लायक आमगेले उडक घास भायर येता राबा कॉलेज तू सेरवली कॉलेजान तू चल्ले चिल्ली ओट्यो शिकतालेची तेन्ना कोणेय चल्ल्यान जो तुका एक कागद बरयलेलो जो एक दोळ मारलेलो जो तशें कसलें आसा गे पळय
कॉलेज म्हणतना फर्स्ट ऑफ ऑल भैया त्या म्हळ्यार येद्दोळ आमी चलयो मात्र चलयांची शिकतना छल्ले आमकां गोतना अनेक चल म्हळ्यार SSLC ते कन्नड मिडियम 11th स्टँडर्ड वताना एक जाल्ली कष्ट इंग्लिश तोंडा मारल्यार न्याना कन्नड शिकून पगड जाल्यार इप्पात गर्ल्स स्कूल आमकां कशें सुदारसून मेले हांग BA म्हणतना पुरा इंग्लिश नवे त्या मनशाक कष्ट जाले आनी छल्ले अर्ध्या दड 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 दडचो चल्ल्या पळयल्यार 82 म्हळ्यार गोत्तू ना पळय कडेन मागीर एक वर्स मागीर तें देता आमगे क्लासमेट म्हणटना उलोवचे जाल्यार तूं सांगेल म्हणके कागद बरोवचे तसले पुराय येदोळ तसले कसले जाय न्ही म्हळ्यार एक कशें म्हळ्यार येदुरा उलोवचे आतां कसं ते आम्ही कसले निपोन निपोन केल्या माती असेल परे आम्ही आड वाट दरका आम्ही कसं असल्यार येदुर उलोवचे जाल्यार निमित्ते तसल परिस्थिती जाल्यार आमकां गव्हर्मेंट कॉलेज सेंट्रल टॉकीस लागीं आशिल्ले ಪುರಾ ದಿನಾನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ಪ್ರೀತ ಉಲ್ಲೋ ಚಾಯ್ಕೆತ ವಿಷಯ ಕಸ ಚಕ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಸ म्हणगोतना मागीर जाता ना सेकंड इयर म्हणटा चिक्के आमी वयर पावलींच पळय त्यात मागीर आनी कसा गंमत पळय आमी वतना त्याच जण आमी उठोवचे एक मेगेली फ्रेंड पद्मिनी म्हणून इवन आता 11th स्टँडर्ड आमी केन्ना हांग वतन जाल्यार त्या वच्चे गंमत पळको चमकून वच्चे त्यात आमी कोणाल घरा वाट शॉर्टकट तश पुरे जावन वच्चे आमी वतना पुतपर भुवणेन ते एक फ्रेंड मेल पद्मिनी म्हणून खंडीतून पद्मिनी म्हणचे हा बंदे या म्हणचे तिणे येवचे चिके तेकडे वतना ललित म्हणे ललित हा बंदे म्हण त्या जणांन ओट्टुकून वच्चे ते आमी वतना पंचमहाल अंगडी घर जावन ते भायर गेल्यार केन्ना हें जाता तसले पुरो हितलान तुला गंमत सांगले म्हण तुका आतां पुरो ट्रेसपासर तेवच्याना येना म्हणून पुरो गानो सोडताचे फुडें फुडें आमी असल आड वाट आनी सदन वग्गे वचून पावचे पुरो आशिल्ले तशी कॉलेजा वतना हांव पद्मिनी आनी पद्मिनी मेगेले हें दुखून एक्का क्लास दुखून मागीर BA त्या ओट्टाचे पद्मिनी मागीर मेगेल मावेल दो जयंती म्हणून ती गणपती हायस्कूल शिकले BA मात्र आमगेलो आमी त्या जणांन उठोवचे अशें भितर वतना ह्या चल्यान पुरे म्हणे मस्तपटी पळयलें तांणी त्या जणां ओ तीन देवया अशें पुरे गमत चाडोवचे एक नमने जिवंत तांणी म्हणटात म्हणे गमत जात तशिल्लें आनी एक फावटी खूब येत तशिल्लें तशी एक म्हणे गमत मागीर एक फावटी चिके सलबीड जाल्ल्यांची चले लोट जाता मागीर ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಯಾಕೆ ಏನಾ ಮಣ್ಮಳೆ ಒಚ್ಚ ಮಣ್ಮಳೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪದ್ಮಿನಿ ಮಳೆ ಬೇಡ ಸಬಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ವಾ ಏನಾಗುದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗುವ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಣ್ಮಳೆ ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಮಳೆ ಎಂತ ಮಾಡುದ ಒಬ್ಬನ ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡುವ ಎಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಕೂಡ ಗಸ್ನಾಂಗ ಮಕ್ಕ जायत म्हणे पिक्चर गेलींची पिक्चर जावन इंटरवल जाता जावक गोशकुंतळा मेगेलो त्या सिनेमांत आयलो म्हाका ते इंटरवल आवडल्यार पळोवन हे देवा हे ಇದೊಂದು ಅಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು म्हणले जाले सो केन्ना फिल्म चाळी म्हण गोतना वोद्दावनेन घर कडेनो तू लेखला तू गेल धू कॉलेज वत ओडव आम्हाला म्हणाल काय ती सिनेमा टॉकीस आशिल्ली आजी ना रे ती मी गेल्या सांगलीश वय गो येतन म्हणाले वय मा चमकले ದುಡ್ಡು खंयची गो तुका ದುಡ್ಡು नाशिल्लम्मा मार पद्मिनीके ताणे दिल्लीके आमगे तो रवींद्र म्हण मेगे क्लासमेट ताणे दिल्लीके म्हाका हुड्ड सेना ದುಡ್ಡು मेगले ना म्हणा मंदैरच तशी चमकलेली वय वे आणि मग तशी वचू नका ना माझी एक म्हाका तशी फिल्मात क्रेज आहे नाव सांगलें तुका ना आजी चमकले मागीर वच्चे न्ही सिनेमाक मागीर गेल्यार हांव मागीर येवन चमकले वय मागीर तुका बँका काम मेळ्ळें कॉर्पोरेशन बँक तुगेली डिग्री जाले तक्षण तेन्नाचे तूं बँकिंगाचो अनुभव कशी आशिल्लो तो पळय हांव सांगलें
आमकां आनु गेल्लो जेतना मावळ्यान पळोवचें एक मावळ्यान 50 रुपया कॅश दिवची आम्माक तेन्ना खर्च तितले कितले सुलभ म्हूण आतां दिसता कशें कोंताळा आनी एक मावळ्यान 50 रुपया चक्क दिवची यो चक्क कशी म्हाका गोतना विनायक मामा गोतना म्हळ्यार कशें तें एदुरे बँक कॉर्पोरेशन बँक एदुरे बँक आमगेले घराचें गोतना म्हळ्यार कशें जालें वच्चो न्हू दिव न्हू दुड्ड घेवन येवका पुरे कोळका विशय म्हणटा आतां काय मस्ती थोरी कशेंच म्हण गोतच तुका तेन्ना SSLC जाल्ली सत्ताक जालें म्हण आमगेले SSLC जालें सत्ता पळय तेन्ना कितली गुड्डी एक स्कर्ट मागीर स्कर्ट गुड्डी तसलें गवन पळय इतली सपुरी म्हाका ते आनी बँक हात पाय गडगडचे म्हळ्यार एक मात तांकां सगळो बँक व्हडले व्हडले हॉटेल म्हळ्यार दुडवाळ खबर म्हणून आमकां बँका वचूंक ते पण बँका एक दुड्ड दवरूच्या का एक भांगर कसले पळय तसले विशय गोतना आमकां आज म्हळ्यार आज खर्चोवचे पळय तसले बँका विशय गोतना तशी ताणें ते बिश्टले पेटाक अण्णा तेन्ना तो PUC के जावन ताका एक लॉरी ऑफिसा कामा आम्मान भायर वचना गोतच ना भायर वचना आसो कसो भिता होडना गो वचून हाडी म्हणचे तेन्ना आतां म्हण की बँक न्ही तुका फुडें बँक पळयल्यार कळटा वयलें कावंटर त्या कावंटरांत हांगा तांणी खुर्चीर बसचें अशी बशें इतल्या तर कावंटर आमी थंय तो ग्राबोका आनी अशें हात अशी करून ते चक्क अशी दिवचें चक्क तो अशें करून काडटनी गळ अशी नीट करून आमकां एक टोकन दिता आमी वचून बसचें थंय टोकना नंबर आपयता वचून कॅश घेवचें असल खबर रुटीन जाली ती कळ्ळें कार्ज स्ट्रीट ब्रांच थंय वचचें तांणी करचें हें करतना 50 रुपया घेवचें येवचें कडेरे BA शिकून जाल्लें म्हगेलें BA शिकून जातरी तेन्ना देवा देना BA शिकले ताका आमगेले सिंडिकेट बँकान तांणी तेन्ना SSLC जालेलें काम मेळटा तशें कडेर मागीर अण्णाक के पयलें उरलो न्हू सिंडिकेट बँकान मेळ्ळें PUC जालेलें तागेलें मागीर आपास हांव BA शिकली पळय कशींची BA शिकून जाता जाय जाल्यार वच्चा के पयलें उलोवच्याक म्हणून म्हणटना कोण की म्हणालें कॉर्पोरेशन बँकान ताण लिमिटेड अशें तें नॅशनलायज जायनी कॉर्पोरेशन बँक लिमिटेड तांतू आमगेले गोपाळ नायक म्हण उल्लाल गोपाळ नायक तेन्ना ते दूर तुका आमकां रिलेशनय आसा म्हगेले अण्णा कसके रिलेशनय आसा म्हणटना आम्मा म्हणाली गोपाळ नायकला उलयला जात काय गो तागेले उलोवच्या वचा म्हण म्हणाली जायता म्हण तागेले उलोवच्या गेले शकुंतळा उलोवच्या वतना ओ BA शिकून जाल तुगेले न्ही गो जायत गो कसन म्हूण पळया आमगेले बँका तुका हें घेवन दिता काम घेवन दिवचें हें घेवन तेन्ना MR कामत म्हूण मॅनेजर आमगेले चेअरमॅन आशिल्लो MR कामत म्हूण कुडले फोनार उलयलो बरें अशें आमगेले रिलेशनाचे एक्चुअली रे BA जाला जायत गोपाळ मा तिका आमगेलो ऑफिस हेड ऑफिसान पांडेश्वर अशें पळय ना तेन्ना तें हेड ऑफिसा वचून उलयतना मेट्ट चोडू भंय गो बँक म्हळ्यार आम्हाकाय भंय म्हाकाय भंय चेअरमॅनाला हांगा गेल्लींची एप्लिकेशन बरोवचें काही गोतना मार कोणाक हेल्प घेवन बरोवन अशें केलींची जायत जायत कश्ट न्ही फुडें कश्ट करून दिवचें अशें न्ही आतां फुडें मार्क्स नाही फुडें म्हळ्यार तशी जालें जायत तूं वच हें पेटयता म्हणून कसो जालें तुका लेटर पेटयता तुका अपॉयंटमेंट म्हणून जायत म्हळें ಸ್ವಲ್ಪ दिवसांनी अपॉयंटमेंट लेटर येयलें बंदर ब्रांच आमकां ती खुशेची सीधा गोपाळ नायक मामल्या वतना जाल्लें आयलें लेटर बंदर कसले बंदर ब्रांच कसं म्हण लेखलां आमगेले मर्यादस्त फॅमिली म्हळ्यार तेन्ना बंदर म्हळ्यार ती एरिया कळना आमगेली न्हंय आमकां सांगिल्ली न्हंय म्हणून ते मनांत आशिल्लें तेन्ना हांव जालें न्हय हॉट नुतबेस तांणी दिवची जाल्यार कार्स्ट ब्रांचा दिवका नाजाल्यार नाका थंय पिंजून घाली न्ही गो ताणें फोन करून तुगेले अपॉयंटमेंट नाका बंदर नाका दिवची जाल्यार कार्स्ट ब्रांच शकुंतळा फट्टी
पट्टी म्हणची विलावरी आता ऐकतात जाल्यार पट्टी म्हण दिसच्या विलावरी जाल्यार खबर मात हेर दुसरो कास्ट ब्रांच अपॉइंटमेंट नेमके कास्ट ब्रांच अपॉइंटमेंट चमकली एक विषय गोतस की बँक म्हळ्यार कसं म्हण गोतस की आत्तापुणी आता एक अकाउंट्स आनी शिकल्यार येदेपुणी कळटा आमकां BA तू कसलें नाशिल्लें एक हिस्ट्री इकॉनॉमिक्स पॉलिटिकल सायन्स तांतूय आमी घेतलें कसलें ना तुगेलें बँकाचें चमकली तेन्ना हांव ते 50 रुपये चक्क व्हरतशील पळय तेन्ना आशिल्लो तो अटेंडर हांव जॉइन जातना अटेंडर आसता हांव आनी सांग ते दोट आमी गवन घालून आशिल्लींची बँकांत आमकां कापड न्हेसून वचका म्हण जालें म्हळ्यार तेन्ना म्हाका चुडीदाराची उडकास ना हाफ साडी आमी न्हेसून स्कुलाक वता आशिल्ली तेन्ना हांगा कापड न्हेसूंका म्हण जालें सादारण देह तेका की सुतून वचचें चमकुचें कश्ट तेन्ना नंतर हांगा घेवन बसचें सीदा कौंटराल बशिलींची ओ यू नो ನಿನ್ನೆ ತನಕ 50 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್ ಕೌಂಟ್ರಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಕೌಂಟ್ರಿನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ಲ हसली त्यानं बरं मस्त तुलाच्या बय्या तशी जाल्ले ते काम आनी जाल्ले सीधा आमकां लागीं बशिल्ल्यान ऑफिसरान हेल्प करचें कसो विषय गोत ना लेजर म्हणा कसो गो जड जड लेजर ना इतू तुला त्या पुराय जावन कसं जाल्ले एक 2-3 वर्ष मागीर तुका तुमगेलेची ओनर आले पुत्ताल ओट वर्डीक जाली ये एक सन्निवेश सांग तू म्हाका ये सन्निवेश म्हळ्यार एक हांव सुजेलेले कसले जाले एक चिल्ली चिरडो म्हळ्यार आनी फुडें चिल्ली चिरडो म्हळ्यार एक भारू म्हणून लिखचेशिल्ले नवे तांती मेगेल नंतर मेल बहीण आसा त्यागेन भावंड म्हाका तागेन बहीण मे म्हणटाना जालें नवे हें म्हणटाना 3 वर्स काम जालें म्हणटाना कोण के म्हाका एक सोयरीक दाखयली फुडें कालारे जातक दिवचें घेवचें पुराय बामूण गेलेले करूं ना म्हणून आशिल्लें तें करनाचें आशिल्लींचें तशी तांणी म्हणालें काय आजी जातक घेवचें येता पूण दिवन घेवचें पळय तशें पळय आसना कोण आमगे तें दिवचें म्हणटना आम्मा मिगेल माय म्हळ्यार तेन्ना धनिया बायल आम्मा म्हणाली काय अशें शेतच सेकलो लक्ष्मी देवी हे जातका कॉपेक तुमकां पेटयता मा तुमगे ते वय गो तू तुगेल दुवेल जातक भायर कळावे म्हण म्हणाल काय काणी गो आत्ता पळय तांणी म्हणला येत काय तीत म्हणून न्हय गो मिगेले पुतच न्हू गो सुरेंद्र ताका पळयत नवे म्हण म्हण की हो रामा ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಮಳೆಲ್ ಮಣಕೆ तुम्ही खंय लक्ष्मी देवी आम्ही खंय कशी दिवचे म्हण म्हणके त्या सोडी हांव आतां हें जातक मिगेल पुत्ताक मेळे मेळे पळोव म्हणाल खंय ते तुमगेल खुशी म्हण काय आनी मिगेले म्हणाली अशेश गो धनिया बायलेले चमकलेली ती अशेश म्हणाले कसले सुरेंद्र म्हाका जेव नाका इत्ते म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल ದುಡ್ಡು ವಾಳ್ಗೋ ಶಕುಂತಳ ಆಮ್ಗಿಲೆ ಕಚಲೇನಾ ಕಸಕಿ म्हणತಾರ पळय ದುಡ್ಡು ವಾಳ್ ಮನುಷ್ಯ म्हळ्यार भंय म्हाका आशिल्ले सांगता इथे म्हणारे आमगेले कांय नातिल्यांक इथे ದುಡ್ಡು वाळ मनुष्य पळय तेन्ना भंय करता म्हाका म्हाका नाका मा अयो रामा म्हण म्हळें आम्मा म्हणाली वेगो हांवूय तशी म्हळें आतां मेळ्या म्हळें पळयत काय माई मेळ्या म्हळें पळयली पळोवन तरी लायक खंय लायक योग अशी तशी पुरो म्हणाली हांव सांगलें हे देवात कसो करचें म्हणून तेन्ना म्हाका एक उडक शकुंतळा फुडें आमगेलें एक रिलेशन आशिल्लो ल्हान जातक पळयत ताण जातक पळोवन येवचें आम्हा लागीं जलेजाक्षी तुगे दुयेलें जातक पळय गो म्हणटा मुगेल जातक वेगो इक गजकेशर योग मगो इका इक चां कडेन पावत मगो ही तेन्ना अम्मा म्हणाले वय रे चां कडेन पावच्याक बांदिल्ले गांठी काय ना नाका त्याऱ्या पाने गांठ बांदल्यो म्हळ्यार त्याऱ्या पानय ना आतां समज मेळना हा मानशी जोक उलयता तें म्हाका गोत ना जलजाक्षी पळय इक चां कडेन पावता म्हणून तें एक मुगेल मात्यांत आशिल्लें तितलें उरलेलें आयकलेलें अशी तशी जाल्लें कडेरी
मागीर कसले म्हळ्यार म्हाका केक गोतस कसं म्हळ्यार म्हगेले बामणांक वायट हॅबिट्स कसले नाशिल्लींचे म्हाका ते नज्ज आशिल्ले वायट हॅबिट्सांनी म्हाका पळोवनचे बेजार आशिल्लो ते नाका म्हणून कडेन रे आम म्हळ्यार आनी एक पीसचे कुडकान जोड कोणें पुराय घालतना आश पुराय जेवची तुका कुडकान जोड एक आशेनी आशिल्ली न्ही गो ते पुराय करता पळय तूं थंय वचूं का आमच्यान जो तुगेले आजीन कोणाच्यानी करूं जायना त्या निमित्ती कसं म्हण पळय न्ही आतां वय अम्मा वाडी करूया तुमकां कशें करचें गा आतां तुमगेले कामां बहिणी सानी आनी पुराय सानन आमकां देव आस गो अण्ण कामार आसना देव आसा आनी तुका घेवन बसल्यार रे तुगे बहिणी वाडी जेवत ना कळ्ळें फुडें जनाल हें पळय तशी तूं ओपूचांग म्हण म्हळें न्ही हांव काम जेव सोणा म्हण म्हळें ते मागीर तांणी सांगता तशी कर रे म्हण जाल्यार थंय मावाल्यांनी एकच तुमगेलें हांव कसलें निमगे ना काम एक चड काम म्हणून तेन्ना बारी बेजार जालें म्हाका आनी आमगेले अम्मा हेल्प कर का ते कशें म्हण देव करतालो ते करया जाल्यार रे तूं काम सोड का इता म्हळ्यार रे आमकां आमगेली फॅमिली जॉयंट फॅमिली आमगेली दोग जण म्हगेले बायो जाव तांणी परत घरा आसतना तूं एकलीन कामावची तेन्ना परत ते सम न्हय म्हण तांगेले मनांत आशिल्लें तशें मागीर जाल्लें जायत म्हण जालें जॉयंट फॅमिली भितर कांय आमकां उणी जायनी म्हण देवा देना नाही राब आतां सगळ्यांक एक्चुअली पळोवचें येवचें म्हूण प्रयक आसता तुका ते एक संभ्रम मात्र ना नव चेल्ले पळोवचें ना चेल्ला पळोवचें ना उल्लोचें ना आतां पुरो उल्लोचें ना खंय ना देवा देन त्या कसले ना सांद करून होडताय पुराय नमने पेटीकोट घालेले दोन गवन घालेले दोन पुराय नमने पळोवन जाला जाव कडे हे भरलेल घरान तुगेलो अनुभव कशें आशिल्लो भरलेल घर कडे भारी लायक अनुभव भरलेल घर कಡೆ कोणेय जाल्यार येदो काळ जीवन केल्यार मात्र तांकां आमगे मुखावयलें जीवन आमी कितलें चंद करून कळटा म्हण दिसता बदल सांगता इता म्हळ्यार माय माव आमकां कसली येचें ना आनी मलगडे भायो जाव तांकां त्याग जण चेडवां दोनीच्या त्याग जण चेडवां मागीर आमी कितली जण जाल्लींच पळय इतली जण कितली गम्मत आशिल्लींची ते कुडी बाळोदो आनी एकले एकले उल्लोचें ते आनी अशी टीव्ही गिवी कसले ना देवा देना सांजे वेळार ते दारवट कितली गम्मत आशिल्लें दारवटार बसचें आनी आमकां कार स्ट्रीट जालें निमित्ती देवा देन तेराचें हांचे पुराय गम्मत आशिल्लें पळय ते बसून उल्लोचें म्हळ्यार सुख दुख उलोवचें गम्मत आंगणा चेडवान खेळचें मांटवे स्थळ म्हण आशिल्लें थंय पुराय खेळचें न्ही सांगिल्लें हांव तुका आनी माय मावय जाल्यार पळय म्हाका आतां न्ही जेवताना दोग जण चांग मेगले गट्टी अंतुलींची हांव मात्र दुर्बळ म्हणून जावान जेवो मेगले माय मावान जेवो मेगले नणंदेन जेवो कोणेय भेदभाव करना चंद कोण अशें भरलेल घरान ते बामणाले एक गुट्टार उल्लोचे अवकाश मेळतालो बामणाले म्हळ्यार आमकां पुरे एक वाटेवेलें कूड जलती की आमकां रात्रेक न्हिदोवच्याक म्हण विंगड एक कूड आसता आमकां घर अशें आशिल्लें माळीर एक फॅमिली सायडा घर एक फॅमिली आमकां एक घर आमकां तें बरें वाठार आशिल्लें मागीर अशी आत्तांच्या म्हणके तातळ गंमत उलोवचें ना न्हय रे आमी ते कूड आवत तरी ते गंमत जालें रे आत्तांच्या म्हणके गंमत ना शकुंतळा तेच ना तसं नमने पळय आत्ता पुरे उलो तितले तशें न्ही उरलें न्ही आमी जाल्यार उलोवन घेता आशिल्लें चेडवांनी तर मागीर उलोवचें स्टार्ट कडे रे तुका तुगे भितर एकली लायक एक एक्टर आसा एक्टर आसा म्हूण तुका गोतस तूं सुमार नाटकां फुडें केला वारडिके फुडें स्कुलां तूं केला जाल्यार अशी एक खुशाल उलोव येता पण असल पुराय मस्त तूं मागीर सिनेमा केले अंतू सिनेमांत केले तुवें अशी पुराय मागीर यूथ ऑफ GSB हांव तूं सुमार म्हयनो घटलो तुवें लोकवेदाचे हे केले 21 एपिसोड केल्ली तुवें हे पुराय तुगे भितर एक असल एक शक्ती आसा प्रतिभा आसा म्हळ्यार तुका केन्ना तुका कळ्ळें मनांत कसं कळ्ळी म्हणून वच ना वट्राशी एक कसले म्हाका ऑटोमॅटीक एक कसले एक येता तोंडान तुल्यान
कळ्यो तुका ते पद्या रुपार अशी एक कवना रुपारचे कसं येवचे तशी 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 बरो न्हू मागीर एक बशे एक आलोचन येवचे हांवें अशें गंमतशें म्हळ्यार कसं करचो तुका गंमत एक उरलो ना हांसोच एक म्हाका एक जोर केन्ना चूर जालें म्हण म्हाका गोतना गोते कडे रे ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ म्हाका निंबूचे चूर केले तूं अशी केतना तू गंमत म्हणून हाशी न्हय तू घरकडे गंमत हांसोचवें अशी हांसोचवें म्हण म्हळें तें नांव सांगलें जोकराल काम कसं सर्कसान तू सर्कसान जोकराल काम कसले विंकड हांसोचें काम ताका तागेल घरकड बायल चिरडवाल जो दुःख आसकीन आमी पळोवच्या गेल्यांचें तें सोडी जाल्यार ताण तागेल काम तशी हांव एक जोकरशें इथे म्हणल्यार रे हांव हांसून तुमी गंमत करता पळय तें म्हाका खुशी जाता ताका तें काम तू घरकड अशिवे तू घरकड गंमत हांवें गंमत म्हण लागल्यार गंमत बेजार म्हण लागल्यार बेजारू तें पळय मस्त ना म्हाका कोरका म्हण दिसल्यार करचेंचें आनी एक म्हळ्यार रे हांव करतना कोणें हांसतीत वे कोणें उलयतीत तें एक म्हाका परिवे इल्ला अदर परिवे इल्ला मेग्गेल आत्माक म्हाका अशें कोर म्हणजे करचें तूं हांसता कितकी ती हांसल्यार कशें एक दांत न्हू दिसता कोण की म्हणलें ओ तुका लज्जी करना आतां लज्जी करून कोणें कसल हांसता रडता वे कोणें हांव केलें पळोवन ना न्हय रडल्यार बेजारू हांसल्यार कांय बेजार ना म्हणून तशी हक्क पुराय तुका तुगेल माय मावाल जो बामणाल जो सपोर्ट न्ही कशी पुरे सपोर्ट आशिल्ली निमित्त हांव करता सान इन्सिडेंट पळय हांव महिला वृंदान तूं जाल्यार मेन एक्टर म्हाका दिवचे अशी एक आमगेली एवरी इयर कोंकणी हाजी डेस पळय आमगे वार्षिक ताका नाटक आसा मेन पार्ट म्हाका दिवं जाल्लो मेन मांव गेल्लींची मेन पार्ट म्हाका आतां तें नाटक करचे 6 दिवस तेन्ना मांवान मोरून जाता कसं करचें म्हणून पुरा जन मात्योन मला तेका पुरा म्हणांचे कसं करचें म्हणून म्हाकाय कसं करचें म्हणून कळना मांय गेल्या उलयाची निमग्याची मांय कशी सांगता की तशी इथं म्हणा ह्या विशयान तो आमी डिसिजन घेवप समने जाल्यार म्हाका तेन्ना दिसलें फुडें कला बायल म्हणच्या कितले नमन्याचे हे आशिल्ले पण मांय यू नो उरलेलींचे मागीर म्हळ्यांचे अशें मांय म्हणटना ಈಗ ಜಾವಚ್ಚೆ ಶಿಲ್ಜಲ್ನ ಗೆಲ್ಲೆಲ್ ಮನೀಶ್ ಕಾಯ ಪಸ್ಯಾನ ನವೆ ಅತಿ ತುಂಗೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾವಚ್ಚೆ ಜಾವಕ ತಂತ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ म्हणताना 5 की 6 दिवस पिता ते कोणाके दीवन ताने प्रॅक्टिस कोण जायना त्यान मिती तुम्ही करायचे मेगेल कसली अड्डीना म्हण ती तांकाय जीवयलो म्हाकाय जीवयलो नाटक केलें जाल्यार आमगेल जनाक तोंड तुका गोतसना आमकां नाका लेक्चना जनाक पुरा जावन कसो गो मांव गेला मात्र ही येवनो स्टेजार नाटक करतस पळय म्हण हें आयकलें आमकां जाल्यार हांव तेन्ना दुखून कान पापडचो अशें आमकां जनाल खबरेंत हांव मस्त बॉदर करना तुवें 48 वर्सां फुडें सुरेंद्र वे म्हाका नाका म्हणेल मनीस कडेन आतां पयर आमी यूथ ऑफ GSBचे काश्मीर टुरा वटू भोवलेचे तेन्ना तूं प्रती गेल्ली कडेन तूं तेंचो व्हिडियो कॉल करून बामणाक घरा आशिल्ली मंगळूर आशिल्ली बामणाक तूं तेंचे काश्मीर दाखयताली भारी एक तुमगेलें एक अन्योन्य दाम्पत्य थंय हांव पळयलें तें हे इतलें ट्रान्सफॉर्मेशन येवच्याक म्हळ्यार होचे सुरेंद्रूची एक नमने प्रेमाची एक मूर्ती जावन एक बदल जावच्यान तो तुगेले पात्र कितले मम्माल पात्र कितले नाही सुरवेक ते जावचे सर्जन मागीर आमकां तोची आमकां तेंची म्हळी परंतु आमी तांतू भितर न्हू गंमत करता शकुंतला हें आज कोण पाय येरपोस्ट आमकां ना आमगे संस्कृती न्ही आमकां गोतूय ना आमकां तें आवसून बापसून तें फस्ट सांगचें कसलें पळय ऋणानुबंधान जावचे वय तें तुमगेले तुमी जीवन तांतू काडचे आमगेले पुराय असल नमने आमकां हें दिवचें कसलें आमकां दिवचें उतर अशीं शिवाय पळय गो तुका नाका जाल्यार सोण यो ना ना ते जाले परंतु आम्ही मागीर ते कसं की कोड फल जाल्यार खावो का वयना कोण की म्हळें की तशी जाव का मागीर तांतू गंमत न्हू आमी करका तांतू गंमत करतना तांकां बारी खुशी हांव तांणी पाप तशें बरें करूं येना नातलें रे तांकां मेगेले हांव कसं बरयल्यार फर्स्ट तांकां दाखोवचें आसा पयर म्हळें वयले हांव बरयलें लायला म्हळ्यार रे 15 रे कसं तें वाजून सांग पळय
तशी आणि वाज हांव बरयलेलें तांकां सुरवेक सांगून सांगचे तशी मागीर बारी प्लीज मागीर सकाळ लायलोचेस ती मिगेल बायल येते ती मिगेल बायल पण नाटकां आशिल्ली ती मिगेल बायल मागीर बायल पयस तांकां मिगेल बायला म्हणून वय आतां आमी थोडे तुगेले फोटो पळोवया हा नाटकाचे आणि वाघाचे वेस घालल तुवें ते पळय आमी पळोवया आतां हा ये फोटो कसो वो फोटो आमगे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन तेन्ने अरब घालनो पण मेगेल बामणा लोटरापून फोटो तांकां इष्ट बामणा लोटरापून फोटो नी काडलो तांकां बारीक कुशले तांकां बरे आमगेले टॅलेंट्स डे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन प्राइज मेळ्ळा म्हाका మరి నారదు అనే కొరసు నారదు జల్లలో ఇది ఎంత లోకవయ म्हणून कसलो लोक पळोवचो म्हणून तेन्ना आमचे गेले ना ते कोर हें केलेलें तशी हें पळय द्रौपदी नी दुशासन ही मेगेल मावेली ही जयंती ही हांव द्रौपदी मागीर पळय पुरा जनान हांव वागा वेचो नांचिलो पुरा जनान पळोवन असो पुरो जाल्यार केन्ना दुखून या म्हाका पिशे आशिल्ले म्हणून तेन्नाचे मेगेले नाट्टीक 5 वर्सां बर्थडे वेळार तेन्ना आमकां आशिल्ले हांव निमगे सुनेन करून वागा वेस केलेलो तेन्ना पळय कुडले मला तेन्ना तिक ते फुडें करडी वेसा गुंड घेवन मारचे पळय तशी ती एक घेवन मारलेले प्रेम गेले पळय तुगे सून सून आणि हा म्हणे कोळकन हावा म्हणून मागीर आम ते मात्याची खाण मागीर फोटो तशी नाती नाती हें पळय आमगेले कोंकणी संमेलनांत वय 95 इसवींत साधारण 100 की 22 जणांनी ग्रुप सांग मला वसंतकान शिकयलेलं आमकां बी बाळमामले गोडी 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 बारी लायक बारी गम्मत बारी लायक वय सबिता उलयता उलयता 1 घंटा कशी जाल्लो म्हणून कळ्ळी आनी तुगेलो प्रवासा अनुभव मागीर तुगेले कविता जी पुरा मस्त विशय उरलोच आशिल्ले अनेक बैठका बसू का जाता गिम दिसता जावो भारी गम्मत तयारी तुगेले उडगास खंयचे तुगेले कास्ट्रीटाचे रथबेदीचे पुरा खबर आमी उलयले जाल्यार 1 सप्त आमकां सोण गेला वय सप्तान तू भारी गंमत तुम्ही करतालेचे म्हणून ऐकले त्यारा नंतर आमगे मंगळूर गावांत तो आमगे विटप देवस्थान सप्त भारी होडो तेन्ना भारी शांतनी तशी आशिल्ली 7 दिवस आमी 7 गवन हें पळय गान भजने वच्चे हें पळय गंमत गंमत तशी मस्त उपसिलेली इतले पोटली सुनो विषय भायर येता अनेक वेळा बैसून आनी इतले उरलोया तुवें येद्दोळताय बैसून आमकां इतले तुगेले एक रसानुभव म्हळ्यार सानपणे खबर केन्ना उलयल्यार रितान तूं एक खुशीची ते कितले कष्ट असो एक पेज्जेन जेवन असो कसले असो जाल्यार सानपण आ काल ಒಂದಿತ್ತು ದಿವ್ಯ ತಾನಾಗಿತ್ತು ಬಾಲ್ಯವಾಗಿತ್ತು म्हणून कवीन म्हणला तसल दीस ते उडगास कोण घेवच्याक तू हांगे एक कोण दिलेल कतिरे तुकाय हांव धन्यवाद सांगता आनी आमगेल वीक्षकांनी हे कार्यक्रम पळयलेले खातीर तांकांय हांव धन्यवाद सांगता हांगाक हे उडगासा पोटलींतल्यान कार्यक्रम आमी समाप्त करूया अनेक वेळा मेळ्ळ्या सबिताका तुमकांय धन्यवाद मेगेले पोटली उपशिलेली तितली उपशिलेली कितली पुऱ्या भायर येयली न्हय म्हणून म्हाका आश्चर्य जाता हे एका आस्पद दिलेल्या तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद नमस्कार